गोवा मार्केटिंग फेडरेशनान मोठ्या प्रमाणात भ्रष्टाचार आणि गैरकारभार चलिल्ल्यान फेडरेशनाचे संचालक मंडळ बरखास्त करचे अशी विनवणी फेडरेशनाच्या एमडीन मुख्यमंत्र्याक केल्या। एमडीन केल्ल्या आरोपांची चौकशी करून अहवाल दिवचो असो आदेश मुख्यमंत्र्यान सहकार निबंधकाक दिला। हो तपास अहवाल प्रुडंटाच्या हाताक लागला। तातूंत शॉकात करपी गजाली आसात। गोवा मार्केटिंग फेडरेशन फाटले कांय दीस गाजत आसा। चेअरमॅनान राजीनामो दिवन 2 म्हयने जायत आयले तरी अजून नवो चेअरमॅन वेचूंक ना। फेडरेशनान सध्या जो बोवाळ चल्ला तो पळयल्यार नवो चेअरमॅन वेचप शक्य आसा अशें दिसना। हो बोवाळ चालू आसतनाच हे संचालक मंडळ बरखास्त करचें अशी सुचोवणी फेडरेशनाचो एमडी LSR परेरान मुख्यमंत्र्याक केल्ल्याची माहिती प्रुडंटाक मेळ्ळ्या। गोवा मार्केटिंग फेडरेशनाचो एमडी परेरान 29 एप्रिल 2013 ह्या दिसा मुख्यमंत्र्याक चीट बरोवन फेडरेशनान चलपी गैरप्रकार तांच्या नदरेक हाडल्यात। फेडरेशनाचो वेव्हार नेमान चलना। संचालक मंडळ सगळे नेम मोडून आपणाक जाय तेंच करतात। ताका लागून फेडरेशनाच्या सहकार भंडारांत विकपी वस्तू हेर पसऱ्या परस म्हारग आसतात असो आरोपूय ह्या चिटींत केला। सरकारची मान्यताय घेना आसतना फेडरेशनाची गाडी गोंया भायर व्हेल्ली तेन्ना मोटारीक व्हडलो अपघात जालो ही गजालूय ताणें मुख्यमंत्र्याच्या नदरेक हाडल्या। गोवा मार्केटिंग फेडरेशनाच्या एमडीन बरयल्ली ही चीट मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकारान 15 मेक सहकार निबंधकाक धाडून चौकशी करून अहवाल दिवपाची सुचोवणी केल्ली। ही चौकशी आतां पुराय जायत आयल्या। फेडरेशनाच्या एमडीन केल्ल्या सगळ्या आरोपांची सरकारान गंभीर दखल घेतल्या। आदल्या चेअरमॅनान राजीनामो दिवन बरेच दीस जाल्यात। नवो चेअरमॅन वेंचपाक 2दा बसका आपयल्ली मात कोरम नाशिल्ल्यान बसका जावंक ना। हे संचालक मंडळ बरखास्त करचें अशी मागणी 3 संचालकांनीय केल्या। हो सगळो गोंधळ पळयल्यार संचालक मंडळ बरखास्त जावं येता। प्रुडंटा खातीर ज्येष्ठ खबराकार लौकीक शिलकार। म्हापशा तार न्हंयची धड कोसळ्ळ्या। धड पावसान पयलींच फुगिल्ली। तातूंतच शिपणावळ खात्याच्या न्हंयतलो चिखल उसपुपाचें काम चलतना ती कोसळ्ळी। म्हापशेकार थंय गणपती पावयतात। तांची आतां अडचण जाल्या। चवथी पयलीं धड बांदून दितले म्हूण खात्यान उतर दिला। हे जे हांगा जी गणेश इमर्जन्सी खूब वर्सां डिसिल्टिंग करूंक नासली। कमीत कमी हांगा 20 ट्रक म्हाका दिसता डिसिल्टिंग केला। सो ऑलमोस्ट अरावंड 20 वर्सांनी हे पयले फावट हांगासर डिसिल्टिंग केल्लें आसा। जे डिसिल्टिंग करता करता राती कडेन ही झाडां आसली ती ऑटोमॅटीक कसाळ्ळी। आमी वॉटर रिसोर्स डिपार्टमेंटांतल्यान आसा। हांगा कोसळ्ळेले आसा हे सगळे ते आमी माती काडून आतां गणेश विसर्जनाक लागून आमी ते सगळे साफ करता आनी जे कोसळ्ळ्या ते आमी बांदून काडटले। दुसरी फोमेंतो अखिल भारतीय बुद्धिबळ सर्त बुधवारा सावन सुरू जाली। देशभरांतल्यान 150 वयर खेळगड्यांनी सर्तीन वांटो घेतला। गोंयचे रिया सावंताक सर्तीन पयलें मानांकन मेळ्ळां। पणजेच्या रुद्रेश्वर संघटनेन सर्त घडोवन हाडल्या। मिरामारच्या क्लूब गॅस्पर डायसान 4 दीस ही सर्त चलतली। पणजेचो महापौर सुरेन फुर्तात, फोमेंतो रिसॉर्टची व्यवस्थापकीय संचालक अंजू तिमलो आणि हेरांचे हजेरीत हे सर्तीचे उक्तावण जाले। रुद्रेश्वरचे बुद्धिबळ सर्तीक फोमेंतो सदांच तेंको दितले अशें तिमलोन सांगले। Chess is growing in Goa. It's the best sport by which discipline, focus and intelligence can be tested. And I know that most chess players are also good students in education because they have the concentration and the discipline and focus. I would like to wish you the best for your competition, and we are very happy to be part of it, and we'd like to congratulate Rudreshwar Club to continue with this event, and I wish them all the luck for their annual event, and they know that Fomento will be with them in every way to ensure that chess grows in Goa. ही सर्त जिखपाची मोख रियान दवरल्या। What is your target? To come first and increase maximum 20. सर्तीत वाटेकार जावपी खेळगड्यांची माहिती मुखेल आर्बिटर वसंतान दिली। It's a federated all India chess tournament. It's a below 2000 ELO rating, and this is only to get a FIDE rating for the lower rated players. So as of today, now 156 players registered from Goa and the neighbor states. So total out of 156 there were 78 rated players, that means 50%, and 32 were the female players, and from other states like Karnataka, then Gujarat, Maharashtra, Delhi, there were around 20 players. So it is a good opportunity for the local players to get a FIDE rating. आमचो खेळा संपादक नीरज प्रभू आणि सिनियर व्हिडिओ जर्नलिस्ट तुळशीदास चारी। इतल्याने खबराचित्र हांगा सोंपता।
नमस्कार. तुम्ही पळयतात प्रुडंट. यू आर वॉचिंग प्रुडंट.